मिसाची सुरुवात एक आमी गायन करूया 822 पेज नंबर 11. Por mesmo raz wojda Tachira sole mogache Por mesmo raz wojda Tachira sole mogache Pozora nizvar surgito Onto Babaci, ani mudaci, ani povidatniaci navi. Amen. Solvis por dulce sobeasu. Dulce sobeasu. Mogacha pidibano. या संवसारांत आमी सुकली यात्रेकारां आनी यात्रेकारां कशी आमची यात्रा आमी करता सरशेवटी आमी पुनर्जिवंत पण जोडूंक गरज सासनीक जिवीत आमकां मेळूंक गरज तर ह्या संवसारांत जियेत आसतना हाजे विशीं आमी आमची तयारी करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया आनीक सासनाचें जिवीत मेळची तयारी करचे बदलेक फुडें आमी हेर दुसरी तयारी केल्या व्हडलीं नामनां व्हडलें शिकप करून व्हडल्यो डिग्री कडेक आमी घेतल्या जायत पूण सर्गेचे वाटेर चलूंक कडेक आमी चुकल्या वा आमी फाटीं आसा प्रिया आनी सबार पातकाची दूख धरून एकामेका लागीं देवा लागीं बोगसुने मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सद्गुणा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून भगवंत सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पविता देव आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक Amen. आयज आमी दोन इंदेसां बसून मागता पयले इंदेसां देवाक दिन वाचून मीस मिडयता सिंप्लिसियो आनी सिल्विया बारेटो आज आपले लग्नाचे वरस ते सुबरमतात देवाचो शुभाम आशिर्वाद तांचेर आमी मागुया आनी दुसरे इंदेसां सोंपलेल्या मेरिया दाईत ह्या आमच्या भयणीच्या ओत्मे बसून आज सोंपल्या तिका 3 वर्सां भरतात कसलेंय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान सगळीं तिची पातकां भोगसून सर्गींचो वैभव तिका फाव करूंक खतखत्यान मिसान आमी मागुया तशेंच कांय भाव भयणांनी आपल्या बसत मागूंक लायला जायतीं जाणां पिडींत आसात
वेगवेगळ्या प्रश्नांत सांपडलेली आसात तांचे पासून आमी मागुया आनी आयज जी बाबून आपलो वाडदीस मनयतात तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. देवा, स्वर्ग वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सोगल्या काळजान तुजी सेवा करूंक, तुजें बोगसुणें जडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतांनाच चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भगिवंत पावलोन कुरिनकारांक बरयल्ली पयली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी परगट्टावन जाल्यार मेल्ल्यान ती पुनर्जिवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरली थोडी जणां कशी म्हणटात. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवणपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फळ आनी तुमचो भावाटूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे कोडे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलां. पूण मेल्यान ती पुनर्जिवन जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवन करूंक ना. मेल्यान ती पुनर्जिवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आमी क्रिस्त पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार तुमचो बावाट निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यात तांचो इबाड जालो. फक्त ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर गोरवांचो आमी दोत्तां जाल्यार सगल्या मनशां मदीं आमची गोद अदीक चुचऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची नींद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलां. देवाचें उतोरें. देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेश्वरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. म्हणुया, तुजें मुखामळ बघून सर्वेश्वरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेश्वरा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडाय ना. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेश्वरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पडे हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरोना येतल्यांक तूं निवादताय. तो तुजो गोड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेश्वरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले गुयेवरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावडीन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलोन तुजें मुखामळ बघूंक पावतलो. आनी म्हजे दोळे उडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब. तुजें मुखामळ बघून सर्वेश्वरा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोन्या सुर्गींचे गूढ सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luca Bormoni, Gesù Cristo, Gesù Portman. मोहिमा तुका सोम्या हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचे शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताची सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलेले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायल्यो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलेले. मागदलेन म्हणटा ती मारिया, हेरोदीच्या कारभारिया, कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायल्यो. त्यो आपल्यो दुडू आंकडो मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बणबानो, आयज ह्या आमच्या नियाळाक आमी पयले वाचो हाजेर अदीक लक्ष घालुया. अशें खंय एक काणी आसा. एक खंय व्हडलो हिस्टोरियन, जाणार मनीस, वॉज अ स्कॉलर. तो खंय भोंवडेक कसो गेलो. He wanted to see more countries, आनीकूय देश वचून थंयसर आनीकूय शिकोंक तो सोदतालो. आनी अशें आसतना एका दर्याशी तो पावलो. थंयसर एक वडेकार आसलो. ह्या वडेकारा लागीं ताणें मागलें आपणाक हे वाटेंतल्यान दुसरे वाटेन व्हरूंक. आनी जेन्ना दोगूय व्हड्यान वेताले, हो हिस्टोरियन आसा तो व्हड्याकारा लागीं विचार करता, डू यू नो ग्रीक लँग्वेज? तूं ग्रीक भाशा जाणाय? आनी ह्या व्हडेकारान सादेपणान म्हणलें, नो सर, ना, हांव ग्रीक शिकूंक ना. ते उपरांत ताणें ताका विचारलें, डू यू नो अबाउट द स्टार्स? वयर मोडबार नोखेत्रां आसात, हाचे विशीं तूं जाणाय? आनी तेन्ना सादेपणान ह्या वडेकारान जबाब दिलो, ना, हांव नोखेत्रां विशीं हांव शिकूंक ना. ते उपरांत ह्या मनशान, स्कॉलर जो आसलो, ताणें विचारलें, डू यू नो एनीथींग अबाउट दीस प्लेस? ह्या जागे विशीं तूं कितें तरी जाणाय? सादेपणान ह्या वडेकारान जबाब दिलो, ना, हांवूय ह्या जाग्या विशीं तितली म्हायती म्हाका ना, न्हय म्हूण हांव कांय शिकूंक ना. आनी सरशेवटीकूय हेणें ह्या हिस्टोरियनान म्हणलें, जाल्यार तुजें अर्दें जिवीत तुवें ओगडायलें. यू हॅव वेस्टेड युअर हाफ लायफ. आनी ते उपरांत रोखडेंच खंय दर्यांत थंयसर वादळ जालें. आनी वादळ जालें तेन्ना ताचें व्हडें बुडोंक लागलें. आनी व्हडें बुडटा आसतना खंय ह्या व्हडेकारान त्या जाणार मनशाक, जो बुदवंत आसलो, जायते शिकलेलो आसलो, जायती डिग्री ताचे लागीं आसली, ताका विचारलें, सर, डू यू नो टू स्विम? तूं पोंवपाक जाणाय?
आनी तेन्ना खंय ह्या हिस्टोरियनान म्हणलें नो, आय डू नॉट नो टू स्वीम, हांव पोवपाक नको. आनी तेन्ना खंय ह्या वडेकारान म्हणलें जाल्यार तुजें आख्खें जिवीत तुवें वगडयलें, यू हॅव वेस्टेड द होल लायफ. आनी असले वेळार तांचें व्हडें वतलें आनी बुडोलें. आनी तातूंत हो हिस्टोरियनूय उदकान खंय सामको खाला, बुडत 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 गेलो. पूण साल्वा जालो तो व्हडेकार, कित्याक तो पोवपाक जाणो आसलो. He knew how to swim, and that's the reason why he was saved. तो सरशेवटी धडयेर पावलो. मोगाच्या भणी भावनो, ल्हानशी काणी जायत पूण जायतें कितें आमकां जिविताक शिकयता. आयज काल घडये आमचे लागीं व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आसात. वी मायट हॅव डन MA or BA or B.Ed or D.Ed. जायते घडये आमचे लागीं सर्टिफिकेटी आसा जायत. But how to swim in this sea of life and reach to the shore of eternal life, that is important. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जायत्यो अडचण्यो येतल्यो. सरशेवटी ह्या अडचण्यांक पार करून आमी सासणाचें जिवीत एक दीस सोडूंक गरज. मेरी आतां आयज दिसो आमी उगडास करता 3ऱ्या वर्साचो दुबावना घडयेक ह्या जिविताच्या दोरयान ती सरशेवटी पवन पवन सासणाचें जिवीत घडयेक जोडून पावली. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना ल्हान ल्हान कन्यो करून बरेपण तिणें विसरलें. एक हेडमिस्ट्रस कशी फुडें ल्हान भुरग्यांक मोगान तिणें कारेक केलें, मोगान तिणें बरी देख तांकां दिली. आनी हे तरेन ह्या जिविताच्या दोरयान ती पवन पवन सरशेवटी सासणाचें जिवीत घडये सोडूंक पावली. आमी अजुनूय ह्या संवसारांत आसा. म्हणटच देव आमकां दिसाच्या दिसाक चान्स दीत आसा. आयच्या पयल्या वचपान जरी आमी नदर मारली जाल्यार भाग्यन पावलो कुरीतकारांक एके भाशेन शिडकायता. कित्याक थोडे जाण आसले पुनो जिवनपण आसा म्हणून सोत मानिनासले. दे डि नॉट बिलीव लायफ आफ्टर डेथ. आनी हे पासून भाग्यन पावलो तांकां म्हणटा क्रिस्त पुनो जिवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. क्रिस्त पुनो जिवन जाला आनी आमी जी कोण ताचेर भावार दवरतात तिवूय एका दिसाक पुनो जिवन जातली. कोण बरी एका ट्रेनीक इंजीन आसता आनी इंजिनाक फाटाफाट डोबे आसतात. तीच भाशेन मोगाच्या बिडानो जाणी ह्या संवसारांत बावतिस्म घेतला आमी सगळीं क्रिस्ताची पाटलावताना जाल्यात. जेजू क्रिस्त पयलो पुनो जिवन जालो आनी फाटाफाट आमी मेले उपरांतूय जी कोण ताचेर भावार दवरतात ती पुनो जिवन जातली. तर मोगाल बिडवानो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना भावार्थाच्यो कन्यो आमी आदारुया. दुसऱ्या सगळें बरेपण आमी करुया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले आमी क्रिस्ता बरोबर पुनो जिवन जातले. देवाक आमी रूप रूप पडोवंक पावतले. तरी शिकवण आमच्या जिवितांत आमी घेवया. व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री गेल्यारूच बरो ना. हो हिस्टोरीन आसलो, व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री ताणें घेतल्यो पूण सादी वस्तू पोवपाक तो शिकूंक नासलो. आनी हे पासून आख्खें जिवीत ताणें वगडायलें. असली गोत आमची जायना जावं. हे संवसारांत आसतना आमचें लक्ष स्वर्गीच्या राजाचेर धरून हे संवसारांत आमी आमची पावलां मारूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोहळ मागुया. विठोनी वेळार गायन करुया C43 पेज नंबर 46. वेदीची विंध्य सोवे
Jesu tuka भेटोयता सुखानिंदू सोडून गेले Jesu तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्याच घेवता क्रुसाचेर तुजें बरें जेजू म्हज्या कारणा क्रुसाचेर तुजें बरें जेजू म्हज्या कारणा म्हज्या भयणीन भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोड पविता देव बापाक मानता तसलें जावून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जावन एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सदपणीक उपकार शिकोवन हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची गावचा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुमरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा थीर परवशान ताचे मोहिमे भोंव देण्याक कोंत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Do barato sobrespotu Sorgani sosar Boda tuja webova Monsorgi Tuka soy soy Sobrespora cielavi Jedna taka soy Monsorgi Tuka soy soy बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कशीन पोस्ट मरण सत्संगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समर्पणची तेच पुरी जेवण जादोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरडाची रगत पातकांचे बोगसुने मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें बारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोरगोटुया Sumia Jesu Ami Hong Nakata Ani Ekasi
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजी पवित्र सुबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय सर्वेस्परा तुजे चाकुनीक मेरी आतांय तेची काकूट कर तिका हे संवसारांतली 3 वर्सां दिव्याना भोवन गेली जशी पवित्र वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनाचो बरबसो मेल्यान ते आमच्या भावणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परसरीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर आमां सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माई संगती तुजो पोती भाग्यवन जोसे भाग्यवन धर्मृता भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रेकारांक ओळखून घेवन सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक मोक्षता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुकुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोड आकांतांतली वटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दिया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी वस जेजू जरी म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत जो कोण म्हजेर बावर दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो ह्याच जेजूचेर बावर दवरतात आनी वेळार जेवणांत वांटो घेतात सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना अशें एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करुया D7 पेज नंबर 50 म्हजे जेजू पोवीस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगतां परोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव वशेता
ह्या बेडार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोली बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो करचणून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आदां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वप्रभेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सासणाचें जिवीत जोडूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटां गायन करुया. V14 पेज नंबर 259. जेजूचे विस्वास दिवता सगळी सोदाकाची सोदाका बागी. जेजूचे विस्वास दिवता सगळी सोदाकाची सोदाका बागी. संसारा मेली म्हणून देवा आमचो देव जिव्याचो देवाच्या मुर्यान सोनुच्या जिवी. देवाच्या मुर्यान सोनुच्या जिवी. जेजूचेर विस्वास दिवता सगळी सोदाकाची सोदाका बागी. जेजूचेर विस्वास दिवता सगळी सोदाकाची